26, page 13. बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्याची जो ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक बोध तुमचे सोवे आसू Emis Bedrida Joy and Samantha Fernandez naच्या इंटरेस्टा आमच्या मनात दवरुया आनी बागयोत आतुरीचे मजतीन ताचे विनोदीन देवा लागीं मागुया आयज आमी आमच्यो गरजो घेवन ह्या देव मंदिरांत आयल्या तर आमच्योय गरजो बागयोत आतुरीचे विनोदीन आमी बाबा मुखार उबारुया उगीच रावन आमच्यो गरजो आमी बाबा मुखार दवरुया आनी खेरीत भाशेन आयज हो विशय जेजू बापाचो व्हडलो संस्कार हो सजमून घेवन आमकां कुरपेन भर म्हूण मागुया जायते फावटी आमी जेजू व्हडलो संस्कार म्हूण मानून घेवंक ना हो संस्कार साक्रामेंत कितें तें आमी सजमून घेवंक ना आमी आमच्या जिवितांत चुकल्या तर हे पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर सगळीं आमची पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सोदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनाची चिंतून सारून वायट आदारांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या म्हजो बेगीन सदांच वाट मरी सगळ्या देवदूतांनी आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्ता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूं आमेन So
सोरेस्पोरा सासनाच्या देवा तुवें लिस्बोवाच्या बागेवन दातुनी कोऱ्या बावळताचो हुशार प्रसंगदार आनी गोच्या आकांताक असलेल्याचो तिरासरो करून दिलोय. ताचे शिकवणीन आनी ताचे बागेवन जिविताचे देखीन आमी जेजूचो पाटलाव करूंक पावूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळ्ळी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. आपलो कोरियंतान आसतना पावलू वयल्या देसांनी भोंवून एफिजाक पावलो. हांगा ताका थोडे शीस मेळ्ळे. ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी सोत मारले तेन्ना पवित्र आत्मो तुमी घेवंक ना? तांणी जबाब दिलो, ना, पवित्र आत्मो आसा म्हूण पर्यान आमी आयकूंक ना. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी कसलें स्नान घेतलां? तांणी परतिपाल केलो, जुवांवाचें. पावलून म्हणलें, जुवांवान जिवीत बदलपाचें स्नान दिल्लें, पूण आपणा फाटल्यान येवचो आसा ताचेर म्हणजे जेजूचेर तांणी बावात दवरूंक जाय म्हूण ताणें सांगलें. हीं उतरां आयकल्या उपरांत सोम्या जेजूच्या नांवान तांकां पवित्र स्नान दिलें. पावलून तांचेर हात दवरले तेन्ना तांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी तीं पोरक्यो भासो उलोवंक आनी देवाचो संदेश दिवंक लागलीं. तीं सगळे मेळून 12 जाण आसले. तो देवस्थानान भितर सरलो आनी 3 म्हयने काळजीदारपणान उलयत रावलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे लागीं भासाभास करून तांकां खात्री दिवंक वावुरलो. देवाचें उतर हें, देवाची बरोबर. आमचो जबाब जातलो, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. सगळीं म्हणुया, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करा. उठ देवा, तुज्या शत्रूंची दुस्पोट कर. तुज्या दुस्मानांक तुज्या मुखार धांवडाय. दुवर जसो उबून वेता तशें ते उबून वेतात. जशें मेण उज्याक कोडोन वेता तेच भाशेन देवा मुखार पातकांचो भस्म जाता. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करा. पूण बरीं मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगुटून गायतात, नाचतात. सोरेस्पराक सोद गितां गायात, ताच्या नांवाच्या मानाक स्तोत्रां करात. सोरेस्परा सोवे मुरगुटून ताचे मुखार संतोसान उलासात. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करात. आपल्या पवित्र घरान रावता तो देव, अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुऱ्यांक देव पिराडाक एक घर दिता, कैद्यांक सुटका दिवंक सुखेस करता. जबाब, प्रितुमेच्या राजानो देवाच्या मानाक गायोन करा. शुभ वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावया. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्या म्हणटूच सर्गीच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओत्रे. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा.
सुरविस्पो तुमचे सोवे आसू तुझी सोवे आसू सुवावा पोरमोने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोव्या ओरुंबाक सोब आसलो आनी सोब देवा सोवे आसलो आनी सोब देव जावन आसलो सुरवातेक तो देवा सोवे आसलो ताचे वरवीं सर्व वस्तू रोचल्यात आनी रोचिल्ल्या वस्तू मदीं ताचे विणे आयलोले कांयच ना ताचे सोवे जिवीत आसले आनी तें जिवीत जावन आसले मनशाचो उजवाड काळोखांत पोरजोळटा आनी काळोखाक उजवाडाक आटापूंक ना एका मनशाक उजवाडाय तो नीज उजवाड सोब जावन आसलो तो संवसारांत येतलो तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेनूच रचलो तरी संवसारांत ताका वळखूंक ना आपले मदें तो आयलो आपल्या मदें तो आयलो आनी तांच्यान ताचे पोरचेन ताका मानून घेतलो ना पूण आपणाक मानून घेतलोल्या सोमेस्तांक आपल्या नांवाचेर विस्वास देंवतेल्यांक देवाची भुरगीं जावच्या ताणें देणें केलें हांकां रोगत न्हय कुडीच्या वांदावणी न्हय मनशाचे कुशेय न्हय पूण देवाचो जल्म दिला सोब मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो तो कुरपेन आनी स्वतान बोल्लो ताची मोहिमा आमी देखल्या ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची काशा मोहिमा जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भयणी भावांनो आमी सगळीं बागेवन आंतोनीची भोग आनी बागेवन आंतोन आमकां कितें शिकयता बागेवन आंतोन आमकां जेजूचेर नदर घालून जेजूच्या जिविताचेर नियाळ करूं जेजूचें जिवीत आपणावंक बागेवन आंतोन आमकां उस्कायता तर बागेवन आंतोन आमकां आनीक कांयच शिकयना ओ आनी कसलीच देख दिना न्हय म्हूण तो आपणाचें शिकप आमकां दिना तो आमकां जेजूची वळख दिता तो आमकां जेजूक प्रकाशीत करता आमचे सोवें ही रिवील्स गॉड जीजस टू अस तर मोगाच्या भयणी भावांनो जरी बागेवन आंतोन आमकां जेजूक आमचे सुशी प्रकाशीत करता जाल्यार आमी ताचे सोशिल्ल्यान कितेंय तरी शिकूंक आयल्या आयज तर तो जेजूची वळख दिता जाल्यार आयज आमी आनी गेली वळख घेवया जेजूची ताणें आपल्या जिवितान आनी कोणाचीच वळख दिवना फकत जेजूची वळख तर आमी आयज जेजूची वळख घेवया आनी आज जेजूची वळख घेवंक आमकां विशय दिल्लो आसा जेजू बापाचो व्हडतो साक्रामेंट मनशा कुळाक तर मोगाच्या भयणी भावांनो ह्या विशयाचेर नियाळ करुया सुरवातेक ओरंबाक आयज आमी आयकलां सोब आसलो बागेवन जुवा आमकां आपल्या शुभ वर्तमानान सोब मनीस जालो आमचे मदें जियेलो ही खबर आमकां सांगता तर ओरंबाक भोव पवित्रित्वी आसली बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आनी तांचें जिवीत कशें आसलें तांचें जिवीत एकवटाचें जिवीत तांचें जिवीत मोगाचें जिवीत तांचें जिवीत सोजमणेचें जिवीत जें कितें आमी उलयतात कितेंय आमच्यान म्हणूं येता जें कितें बरें बऱ्यांतलें बरें जिवीत
they had perfect love, they had perfect unity, perfect harmony. हे सगळें तांचें जिवीत आशिल्लें. आनी हें जिवीत आपणाचेच वस्तूंक आपणाचेच भितर ते तांच्यान जिवंक जायनाशिल्लें. हें जिवीत ते मनशा कुळाक प्रकट करूंक सोदताले, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. आनी आपलें जिवीत जर दुसऱ्याक प्रकट करतलो जाल्यार, प्रकाशीत करतलो जाल्यार, म्हणून तरी आसूंक जाय थंयसर आयकूंक, पळोवंक, आपणावंक. आनी हाका लागून देव पवित्र मनशाक वचता. आनी आमी मनीस देवाचें जिवीत सोदून घेवंक मनशाक कितें नाक नासलें. perfect unity, perfect harmony, perfect mood, सारकें संपूर्ण मोग, संपूर्ण एकूण, संपूर्ण सुखणी हे देवाचें जिवीत मनशाच्या सोदून घेवंक जायनासलें. जेन्ना मनशाक वचता आनी ताका लागून मनीस आपणाक जाय भशेन करूंक लागलो. मनीस जें कितें देव जिवीत आमकां प्रकट करतालो, प्रकाशीत करतालो, तें आपणाय नासतना मनीस आपणाक जाय तशें जिवीत जिवंक लागलो. आनी हाका लागून देवा बापान विचारलें, देवा बापान सगळ्यांक धाडलें, देवा बापान आपल्या प्रवाद्याक धाडलें, आपल्या राजाक धाडलें, बरे बरे मनशाक धाडलें. तरी आसतना मनशाक देवाचें जिवीत सोदून घेवंक ना आनी देव मनीस देवाचो शिकवण घेवंक ना. हाका लागून आखरेक देव आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलें. God reveals himself gradually. सौकस करून देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा जे आपलें जिवीत आसलें तें मनशाक प्रकाशीत करता. एकाच फावट देव आपलें जिवीत आमकां प्रकाशीत करिना. भरपूर जातालें पूण आमच्यान सोदून घेवंक तें जावचें ना. स्वताच इल्लें करून देव आमकां आपलें जिवीत, पवित्रतेचें जिवीत आमकां प्रकाशीत करता. रेव्हेलेशन ताका आमी म्हणटा. प्रकाशीत करप म्हणल्यार रेव्हेलेशन, रिव्हीलिंग. हें उतर रेव्हेलेशन ऑफ प्रकाशीत तें लॅटिन भाशेंतल्या एका ताचो उच्चार करता. रेव्हेलारे म्हणटा. म्हणजे कितें? टू रिव्हील द वे. जें कितें तुज्या दोळे प्रकारची साय आसा काडून घाल, तुका सारकें दिसली पडटा. जोजफ भायर आपल्या पुस्तकांत हे भशेन आमकां सांगता, रेव्हेलेशन हो प्रकाशीत हें उतर कितें ताची सुचोवणी तो आमकां हे भशेन सांगता. ताचो ओड आमकां हे भशेन दिता. Through revelation, what was before close to knowledge is now open to you. What was hidden in obscurity is now made manifest. What was before veiled is now uncovered, and it were made palpable. जें कितें पयलें लिपलेलें आशिल्लें तें आतां प्रकाशीत करता. जें कितें आमच्या गिन्यानान आटापूंक जायनासलेलें तें आतां आमकां प्रकाशीत जाता. हाचो अर्थ देव आपलें जिवीत आमकां प्रकाशीत करता आनी आपलें जिवीत परगट करूंक, प्रकाशीत करूंक आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडटा. म्हणजे कितें? देव बाप आसा, तांचें जिवीत आसा, तांचें जिवीत ह्या संवसारांत आमकां दाखोवड करूंक, परगट जावंक वा प्रकाशीत जावंक आपल्या पुताक धाडटा. आतां मोगाच्या भयणी बाबांनो,
देवान जायते भाशेन आपल्या मनशांक धाडले आमकां हेब्रोवाच्या पुस्तकांत मेवता ते पयल्या दुसऱ्या हावेसोरान प्रवाद्यांक धाडले राजांक पातशांक धाडले ते आमकां हिब्रोवाच्या पुस्तकांत मेवता आनी आखरेक देव आपल्या एकल्याच पुताक धाडटा कित्याक लागून धाडटा आपलें जिवीत भोव पवित्रित्वेचें जिवीत आमी सगल्यांनी आमच्या गिन्यानान आटापूंक आनी आमी ह्या संवसारांत हे भोव पवित्रित्वेचें जिवीत जिवंक आमकां आमचे नोदरे मुखार देव बाप जेजूक दवरता जेजू आतां आमचे मुखार साक्रामेंत संस्कार व्हडतो संस्कार प्रायमोडियल सॅक्रमेंट सगल्या साक्रामेंतां परस व्हडतो आनी पयलो साक्रामेंट जेजू क्रिस्त तर हें सजमून घेवंक आमकां एका डेफिनेशनाचो आदार घेवचो पडटलो आमकां बागेंत आगोस्तीन साक्रामेंत म्हणल्यार कितें तें सजमणी दिता तो म्हणटा साक्रामेंत म्हणल्यार एक भायली कुणा जाचे उद्देशी देवाची कृपा आमच्या जिवितांत भितर सरता जायते फावटी आमी साक्रामेंत म्हूण आमी आयकलां पूण कितें तें आमी आमकां सजमूंक ना तर आयज तजवीज करुया साक्रामेंत म्हणटा तें कितें आनी जेजू व्हडतो साक्रामेंत प्रायमोडियल सॅक्रमेंट कितें तें जाणा जावया उदाहरणाक डेफिनेशन आमकां सांगता साक्रामेंत म्हणल्यार भायली कुणा जाचे उद्देशी देवाची कृपा आमच्या जिवितांत भितर सरता बावतिजमाचो साक्रामेंत घेवया बावतिजमाचो साक्रामेंताची भायली कुणा कितें पाद्री एका आयदोणांत उदक घेता आनी ह्या भुरग्याचेर उदक ओतयता आनी ओतयता आसतना म्हणटा हांव तुका बालतीम दितां बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी ही जावन आसा भायली कुणा जी आमकां आमच्या नोदरेन दिसता आमच्यान पळोवंक जाता तर डेफिनेशन आमकां कितें सांगता साक्रामेंत म्हणल्यार एक भायली कुणा जी आमकां दिसता आमचे नोदरे मुखार मनशाच्या आमच्यान हात लावंक जाता आमच्या कानांनी आयकूंक जाता आमी आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक जाता ही भायली कुणा जाचे उद्देशी कितें जाता आमच्या जिवितांत देवाची भरपूर कृपा आमच्या जिवितांत येता आतां कितें जाता पाद्रीन बालतीम दितूच आमची पातकां बोगसतात आमी मूळ पातकांतली नितोड जातात आमी देवाची भुरगीं जातात आमी काळोखांतली मेकळीं जातात ही सगळी आमच्या जिवितांत कृपा येता आनी जी देवाची कृपा आमच्या जिवितांत येता ती आमकां तुका आनी म्हाका दिसता ती आमकां दिसना तर डेफिनेशन आमकां सांगता साक्रामेंत म्हणल्यार भायली कुणा जाचे उद्देशी देवाची कृपा आमच्या जिवितांत भितर सरता तर जेजू एक व्हडतो साक्रामेंत जेजूक आमी कित्याक म्हणटात साक्रामेंत जेजून आपले शिकोवणे उद्देशी इगोज मातेन 7 साक्रामेंत आमकां दिल्यात पूण ह्या साक्रामेंतां परस पयलो आनी व्हडतो साक्रामेंत म्हणल्यार जेजू क्रिस्त कित्याक देवा बापान ताका धाडलो आमचे मुखार आमकां तो दिसता संवसारी नोदरेन आमी ताका पळयता आमकां तो दिसता आमी ताचें उतर आयकता आमच्यान ताका सांसपूंक येता ही इज अ हिस्टॉरिकल फिगर तो आमचे नोदरे मुखार आसा आतांय आसा तर जेजू एक भायली कुणा कितें आमकां कुणायता ही भायली कुणा आमकां भोव पवित्रित्वेचें जिवीत कुणायता भोव पवित्रित्वेचें जिवीत जें संपूर्ण एकवट संपूर्ण मोग संपूर्ण सजमणी संपूर्ण बोगसणें हें जें भोव पवित्रित्वेचें जिवीत आशिल्लें जें आमी सजमून घेवंक देव जें आवडेतालो देव सवकास तें प्रकट करतालो तें आमकां जेजू आमचे मुखार घेवन येता ह्या संवसारांत मनीस जाता आमचे मुखार मनीस जाता आनी देवा बापाचें
जिवीत घेवन येता आमचे हाकाच लागून तो व्हडतो साक्रामेंत इज द एक्सटर्नल सायन आनी ताचे उद्देशीं कितें जाता आमच्या जिवितान ताचे नोदरूच घालीत जाल्यार बागेवन पावलो आमकां म्हणटलो आमकां सोडवण मेवता म्हणटा आमी पातकांतली मेकळीं जातात म्हणटा ही कृपा जेजू घेवन येता आमकां तर मोगाच्या भयणी भावांनो जेजू हीच शिकवण घेवन ह्या संवसारांत आयलो बापाचें भोव पवित्रित्वेचें जिवीत आमचे सरशी प्रकाशीत करूंक तो आयलो आनी आयज हो जेजू आमकां शिकयता भोव पवित्रित्वेचें जिवीत संपूर्ण मोग संपूर्ण एकवट संपूर्ण भावपण संपूर्ण भोगसणें सगल्यांक सांगाताक घेवप हें आमकां जेजू आयज आमकां शिकयता आनी बागेवन हातून कितें केलें बागेवन हातून आनी कितें हाचे परस आनी कितें वेगळें आमकां शिकयलें ना जें कितें जेजून शिकयलें जें कितें जेजून केलें जें कितें जेजू उलयलो तेंच बागेवन हातून आमकां शिकयता आनी आयज मोगाच्या भयणी भावांनो आमी समेस्त हांगासर आयल्यात आमी बागेवन हातूनीची भोक्त खरी पूण बागेवन हातून आमकां जेजूची वळख दिता आनी जेजू कोणाची वळख घेवन येयला जेजू भोव पवित्रित्वेची वळख घेवन आयला देवाचें जिवीत घेवन आयला आनी आवंडो कितें जेजूचो हो भोव पवित्रित्वेचो की आमी जेजूचेर नदर घालून जेजूचें शिकोवन आमी सर्गेची वाट तांको आमी परत देवाच्या जिवितांत भितर सरूंक हेंच करूंक जेजू आयलो आमकां परत व्हरूंक आमी आमचेच वस्तूंगी जिवीत आमकां मेळोंक ना हें जिवीत आमकां देवाचें देणें देवानूच येवजिलें आपलें जिवीत हांव मनशाक प्रकाशीत करतलो ताका लागून पयलो मनशाक हांव रचतलो मनशाक हांव परत म्हज्या जिवितांत हांव ताका परत हाडटलो तर मोगाच्या भयणी भावांनो आमच्यान विसरोंक जायना जायते फावटी आमकां सोजमोना जेजूचें जिवीत जायते फावटी आमकां पवित्रित्वेचें जिवीत आमकां सोजमोना आमचे मुखार देवा बापान जेजूक एक व्हडतो साक्रामेंत दवरला भायली कुणां ती जेजूचेर नदर घाल्यार आमकां सोडवण मेवता ही कृपा आमच्या जिवितांत येता आनी हें सजमून घेवंक हें आटापूंक आमी बागेवन हातुनीक फुडें घालुया आनी ह्या त्रेजेनान हीच कृपा आमकां दी म्हूण आयज ह्या मिसान आमी मागुया आमीन सगळी उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया आमी आमचे थोड्यो गरजो आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया पवित्र सोबेचे फुडारी भावार्थाचे उत्तम साक्षी जावं आनी हे वरवीं संवसाराचे संबरमणेंतल्यान देवाचें राज ह्या संवसारांत बांदून हाडटले फुडारी तांकां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया
बलिदानाचे संबरमणेन आमी वांटो घेता तेन्ना आमी कुरपेन आनी देव जिवितांत भरता हेच मनान दवरून देव मंदिरांत संस्काराचे संबरमणेंतल्यान आमचो भावार्थ अखंड करूंक आमी यत्न करूंक पापाचो आदार आमकां मागुया. आयच्या त्रेझेनाच्या पयल्या दिसा आपले इंतेसांव भेटयलोल्या क्लोई आनी समांता फेर्नांडीस हाचेर देवान सुबाम आशिर्वाद घालूं म्हूण भाग्योंत आदोनीचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. रावून आमचे गोचूक भाग्योत आदोनीचे विनवणेन बापा मुखार दवरली. पळोव दयाळ बाबा, ह्या आसात आमचे आवडे, ही आसात आमची मागणी आयज आमी तुजे मुखार उबारल्या. आमच्या काळजान आनीकूय जाय ते मागूंक आमी आयल्या. तुजी खोशी जाल्यार ही सगळी आमची मागणी पुरी कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C43 पेज 46. सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असले जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेकटे पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, तूं बावडत्यांचो उजवाड तुज्या शेळ्यांक उतरान आनी देखीन चलोवंक बागेवन आधुनीक पवित्र सभेक तुवें फावो केलो. ताणें उतरान शिकयल्लो तो बावाट सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती सुर्गीची वाट धरूंक आमकां फावो कर आनी आमचें बलिदान मानून घे. तुज्या पुताचे जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. जी काल जावं बारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी शास्त्राचे देवा सर्व कार्यां सर्व दाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागेवन आतून तुज्या भक्ताच्या मनाक ही समोरुमणी आमी करतना तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां दीर दिताय ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायताय ताचे मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सजूवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर गुची तेच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोत येलें हें म्हज्या उगडासाक करा Taco kupogotuj Sumia Jesu Tuje morona mi somorota Sumia Jesu Tuje polar জীবন পর পরগটা Sumia Jesu Tuja enia ami बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समोर दिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवदेले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ 14 आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा शिमाव आमच्या आदारी गोळी बापा आनी सगळी यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवा सदरून मेल्ल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलीत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेले हांव समेस्ता तुजे पोरसुडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची आयज विधी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची आयज नोवेन भेटयतले क्लोए एन सांतान फेर्नांडीस हांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती बागेवन सुजे तिचो पोती बागेवन धर्म दिता बागेवन हातून आनी सर्व काडी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताची मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू बोरवी त्याच जेजू संगदा त्याच जेजू दाय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेनूच शिकयलें प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो कित्याक जाय आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसां, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणें पडोवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे आमी बरवशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार कालकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखंतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्गुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवं. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा पळय ती शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां सासनाच्या जिविताक पावची. कम्युनियनच्या वेळार आमी गायन करुया. D7 पेज 50.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, भाग्योन दांतोनीन तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ले खातीर सासनीक संतोषाचो मुकुट तुका फावो जालो. आमी आतां शेवलेल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणीची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाता सासनाचें सूख भोगूंक आमकांय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. उपकार करून बसात. पयली सुवातेर हांगासर आज हाजीर आसल्या आनी आमकां ही मिसाची समोरमणी केल्ल्या आनी देवाचें उतर बरी भशेन सवकासायेन इस्कुटायेन सांगलेल्या आमच्या फादर डॉक्टर नेल्सन रोड्रिगीस पालोटायन पाद्री आसागांव तांची फिलॉसॉफी आहा थंय आसा तो. आमी ताका करीत भशेन दिन वाचता. आमचे उतराक ताणें मान दिलो देखून आनीक 2 फावटी तो हांगा येवपाचो आहा. पयलेंच ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या 3 जाणांच्या दिसांनी एपोरी मिसाची मांडावळ. पयले मीस 5:30 वाजतांक कोंकणी भाशेन, दुसरें 6:45 इंग्लीश भाशेन, मागीर तिसरें मुख्य मीस 3 जाणांचें 8 वाजता, मागीर 9:30 आनी 4:30 वाजता. सोनवारा दीस जुनाचे 7 तारखेर सदांचे परी सकाळची मिसां आसतलीं. पूण सांजे 4:30 वाजतांचे मीस जाले उपरांत सांजेचे इंग्लिजींतल्यान 7 वाजता मीस आसतलें. तें आयताराचें मीस, पूण बायगो दांतोनीची विणवणी मागपाचें मागणें आसतलें. जुनाचे 8वेर आयतार मिसांचो वेळ एपोरी सकाळीं 5:30. दुसरें मीस 7 वाजता उगडास करचो 7 वाजता, तिसरें 8:30 वाजता, चवथें 10 वाजता आनी सांजे 4:30 वाजता. शुक्रारा दीस 13वेर बायगोंत आंतोनीचो खरो फेस्ताचो दीस 13 तारीख. त्या दिसाक आमी मोठो केट करतले आख्खे आमचे सिओलचे फिरगोजेन आनी खंयच्या वेळार बायगोंत आंतोनीची मास घेवन गायनां गावन आमी खंयच्या वेळार खंयचे कडेन पावतले तें मागीर तुमकां सोशल मिडियाचेर आमी कळयतले. जुनाचे 14वेर सोनवार सकाळीं आनी सांजे 4:30 वाजता सदांचे परी मिसां जातलीं 3 जाणांची. पूण सांजे 6 वाजता वेस्पराचे मीस जातले. इंग्लीश मीस त्या दिसाक आसचें ना. जुनाचे 15वेर बायगोंत आंतोनीची परब पोरबेच्या दिसा मिसां येपोरी सकाळीं 5:30, मागीर 7, मागीर इंग्लिजींतल्यान 8:30 वाजता आनी दोबाचीक मीस 10 वाजता. सांजे वेळार मीस ना. तुमी पयल्यात आमी हे पावटी बी तालपत्री घालून व्हडलो माटो पोरून व्हडलो माटो केला. कितलोच वेळ जालो आमकां ती कुमेन्याव दिवपाक. जायतो लोक आहा आनी तुवें ती व्हडली LED स्क्रीन आमी घातल्या. ही सगळी बंदोबस्त केल्या. तुमी जाता ते भाशेन तुय मिसांत वांटो घेवपाचो. ही मागीर कॉरिडरान ते वाटेन तुमकां कांय दिश्टी पडना. थिंगा येदी व्हडली LED TV घातल्या. तुमी तुय पळोवचें आनी बरे भशेन वांटो घेवचो. मागीर पिडेवंतां पासत सुमार 25 कोदेली आम चेस घातल्यात. ती होकोत पिडेवंतांक आनी ती फुडें घातल्यात. फुडें घात आमी एक ऑर्डर केल्ली आनी कोणें येवन ती ऑर्डरूच मुदार केल्या. तांकां आमी मोदें पासार जावन कुमेन्याव दिता. कोणेंय कोदेलांक हात लावचो न्हू. तुमी दाखयतात आमचे कॉन्फरांस दाखयतात थिंगा बसचें. कोदेलांची मांडावळ तुमी हालोवची न्हू. आमी सारकी सिस्टमॅटीक बसयल्या. कोणें आतां मिसाक गेल्यार हालोयली ती ऑर्डर. तुमकां दिसता तुमी ऑर्डर घालतात न्हू. ऑर्डर आमची. तुमी येवन बसपाचें. ऑर्डर तुमची न्हय. हें जाणा जावं. कोदेली हालोवचें न्हय आनी हे सोंपे आहात तांचेर बसचें न्हय. हे सोंपे बसल्यार मागीर थिंगा कुमेन्यावंक आमकां आगोड जाता. इतलीं कोदेलां आहात सोंप्यांचेर बसून. संवयच सोंप्यांचेर बसून खबरो करपाची संवय हिंगाय आहा. सोंप्यांचेर कोणेंय बसचें ना. आमचे कॉन्फरांत भाव तुमकां सगळी मांडावळ दाखयतात. जावं ट्रॅफिकाची, जावं आमकां कुमेन्याव व्हरपाची, जावं कलेक्शनांची, सगळे ते कोत. खंय बसपाचें तें तांचें मातशें आयकात. आमच्या कंपाउंडान फकत 2 व्हिलर्सांचें पार्किंग आसतलें. उरलेलें पार्किंग सगळें पार्किंग लॉट. तें
पावस पडलो देखून तें उरलें आमचें काम 10 दीस सुमार तशेंच उरलें जाल्यार जावपाचें तें मातशें तुमकां अवघड येता कित्याक आमी एक्झीट आनी एंट्री केल्या ती मागीर सारकी जावंक ना ताचेर रोलर बोंडायला पूण आनी मागीर जायतें काम उरलां ते पासत हांव मागतां सांतांतुनी लागीं ह्या दिसांनी तितलो पावस घालिनाका पडटा पूण पावसाच्या दिसाक पावस येतलोच पूण मागलां ताचे कडेन उदी करून इतलो लोक आजीर जाता पावस मातशें उणें कर म्हूण तर तें मागीर आमचें सारकें जातलें म्हूण हांव सजमतां आनी तुमचें पार्किंग बरे भाशेन जातलें म्हूण हांव रावतां किरीत कळोवण्यो फादर हायसिन कुमसुंदरींत आहा कुमसाराक कोणाक कुमसार करूंक जाय जाल्यार तुवें वेचें आज फाल्यां मंगळार आनी पोरां बुधवार सिस्टर सेंड्रा आसा एवेलेबल ती फाब्रिकाच्या ऑफिसाच्या रुमान बसता तुमकां कोणी वचूंक जाय तुवें तिका वचोन मेळा त्या दिसांनी आयज फाल्यां परवां 3 दीस ती आसतली बायगोंत आंतोनीच्यो इमाजी आमी ऑर्डर केल्ली नव्यो आजून पावोंक नात ते मागीर येतोच सारकें जातलें तें पूण आमी आमचे कडेन आहात तितलेय दवरल्यात 2 भायल्यान आहात एक हांगासर एक साकिस्तीन भितर सोदतात थंय दवरल्या ती साकिस्तीन भितर सोदता थिंगा हो लोक पडे आहा आख्या कॉरिडरान तांकां वांटो घेवन वचपा उमाव घेवन वचपा हांगा सिस्टरी आहात आनी हांगा पळय वाचपां करूंक आनी कोयराची आहात ती ते वाटेन बाय सोदतली तिका ते इमाजीचो उमाव घेवन आनी ते वाटेन बाय ओ सांतांतून आमी मोदें घालतल्यो कम्युनियन रेलिंग आहा थिंगा थंयसून तुमी 2 वळींनी वयचें आनी 2 वळींनी उमाव घेवन सारके त्या 2 दारांतल्यान भायर सरचीं खंयची ही मदली न्हू मदल्या दारांतल्यान कोण भायर सरचना फुडलें दार ना आमकां शॉर्टकट पडटा कांय जायना भायर सरून ते वाटेन तुमी पार्किंग लॉटांत वसात मोदींतल्यान कोण वेचना मदलें दार फकत भितर सोदता त्या लोकांक आनी हें दार लोक भितर सोदता तांकां कित्याक इतलो पार्किंग केला तो लोक हे वाटेन भितर सोदता आनी मागीर उरलेलो लोक फुडल्यान भितर सोदता तांकांच तुमकां उमाव घेतलो सोबी उबी वसात आनी फुडल्या दारांतल्यान सायडीच्या दारांतल्यान कोण भायर सरचें न्हू ही मांडावळ बरी जाल्या आमच्या 2 मिसांक बरी जाल्या फर्स्ट क्लास हेय मिसाक आमी पयले पावट करता ते सांगलेलें पोरूं पूण उंदू मासे आमी दुसरे भाशेन केल्या सो ती मातशें सांबाळ्ळ्या ती सांबाळ्ळी म्हणटच सगळी मांडावळ बरी जाता जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक सांगलां ते भाशेन थंय आमी बसयल्यान स्टेजी फुडल्यान थंय आसा आनी आमची PPC मेंबर तांची निगा घेतली आमी फादर नेल्सनाक किरीत भाशेन दिनवासतांव ताणें देवाची उतर परगटले आनी मीस उबी रावया सुरवेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवेदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
भागिवंत आतोन तुझ्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता नोमान तुका भागिवंत आतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवाईच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोन दुता कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ बोर म्हजें मोन जाणवाईन पेटोय म्हजें काडीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पोरगोटूक म्हाका शिकय ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उशीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंतीपोरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेगेंत आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भोक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आज बाळगिता आनी बरवशान रावता भागिवंत आतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजें हुस्के आनी कोती म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे म्हज्या हुस्क्या कोतींतलो म्हाका निवार तुजे वेगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे ओचोऱ्याच्या भागिवंत आतोन तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूक तूं राजी आसाय तो तुजे पदवेदार मसोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोडाय आनी कोणवडाय तोडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाराक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतेन जेजू सारकेले बरे गूण इते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिडाक स्वताच्या अनुजळाच्या मार्गात चलोवंक तांचे खातीर तमन आसतना विनोदी कर आमेन. आमी शेवटाक गायन करुया U25 पेज 243 आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतल्या.